चिखली दाबोली चिखली म्हणटा थंय आसा आनी सकाळची 3:30 जाल्ली आसा 3:30 जावन आमी हांगासर भोंवून आज आमकां कोणी कितें सांगलें म्हणून आमी आज हांगा हर घर जल ह्या सरकाराचो नारो आसा पण तुमी पळयला हर जल गटरान आसा हांगा अशे 2 खड्डे मारलेले आसा पळया तुमी हे दोन्ही खड्डे मारल्या आनी ह्या दोन्ही खड्ड्याचेर उदक ते पळय राती येता तेंच्यांनी सकाळी दनपारां केन्ना काम बंद केलें खबर ना आनी हे मेन पायपलायन आहा पळय तो हांगासर फोडलो आनी ती पायपलायन फोडल्या उपरांत तेंच्यांनी आयडिया केले पळय उदक भायर वयतलें म्हणून तांकां खबर आसा म्हणून हे लादयो पळय आसा हे दोन्ही लादी काडून उदक थंय वचपाची तयारी करून दवरल्या उदक थंय वचपाची तयारी म्हणजे तुमी पळया मिलियनांनी उदक हे अशें भायर सरून वता ही मेन लायन आसल्या कारणान ज्या ज्या जाग्याक आज सप्लाय जाता तो आज बंद केला आसतलो आनी मेळना आसतलें हें तें मशीन पळयलां तुमी ह्या हितूनसून हें काम चालू आसा अंडरग्रावंड खरें म्हणून जाल्यार PWDचे मनशांनी हेंच्या वांगडा आसूंक जाय खंय पायपलायन आसा खंय कितें आसा तें तांकां दाखोवन दिवपाचें आसता आमचे प्रायम मिनिस्टरचें म्हण आसा हांगासरलो चिखलीचो आमदार पळय आसा आनी मिनिस्टर ताका कांयच पडून गेल्लें ना तो हर घर जल म्हणून झेत मारून फाटल्या दिसांनी सगळ्यांक व्हडले नारे बिरे लावपाक लागून तो भोंवतालो आज हे घर कितें म्हणटा न्ही बूंद बूंद पानी गटर में ये तो बूंद बूंद पानी गटर में नहीं है बड़ा नदी का प्रवाह गटर में है आप लोग देखते म्हणजे अशा रितीनी ह्या उदकाची नाशाडी करता प्रत्येक लोकांक आमी उदक दितले म्हणटा जाल्यार ह्या उदकाची कशी नाशाडी ती पळय आनी हे केन्नाच्यान आतां व्हांवोंक लागला मिलियनांनी उदक हे अशें लिटरांनी न्हू हे सगळे गटरान गेला नाजाल्यार हो सबंद रस्तो न्ही सगळं उदक वयता तें लोकांक कळटलें आयडिया पळया कशी केल्या कारण अशें अंडरग्रावंड जेन्ना काम करता PWDच्या लोकांनी तेंच्या वांगडा रावूंक जाय तांकां एकदां कॉन्ट्रॅक्ट दिलो की सोंपून वयता करतात तें काम एरिया दाखयतात जालें इंजिनियरान वांगडा रावन हांगा पायपलायन आहा हांगा इलेक्ट्रीक पाटे हांगा केबल आसा हे सगळें दाखोवपाची तितलीच गरज आसा पण काम सुस्त्यापणान चलता कारणान ही लोकांक लागून नाशाडी सरकाराच्या हितून कांयच ना आतां हे लोक केन्ना येतले 11 कामाक येतले तोपर्यंत हे उदक व्हांवत वयता कितल्या उदकाची नाशाडी जाता ते तुमी पळया बरोबर